रेव्होल्युशनरी गोवन संघटनेचे मुखेली मनोज परब हांचेर सुमार 8 केसी घातिल्ल्यो आसा। हाचेर शुक्रारा सुनावणी आशिल्ली। फुडली सुनावणी 3 जूनाक जातली। हे करपा फाटल्यान मुखेलमंत्री जबाबदार आसा म्हण आरोप मनोज परब हांणी केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हियरिंग आसली पूण आमी थोडो टायम मागलो तेंच्या कडेन कित्याक तेंच्यांनी आमकां जे डॉक्युमेंट्स दिवपाक जाय आसले ते डॉक्युमेंट्स आमच्या कडेन पावोंक ना लास्ट टायमाचेर, सो ते डॉक्युमेंट्स आमी टायम मागला पळय। सो आमकां नेक्स्ट डेट जी मेळ्ळ्या पळय ती 3rd जूनाचेर कलेक्टर साहेबान डेट दिल्ली आसा नेक्स्ट हियरिंग। कितें म्हणून आतां एक्चुली पळोवपाक गेल्यार कशें केलां तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 8 केसी म्हाजेर हें जाल्ले आसा। भितरले थोडे हायकोर्टान भायर मारला, थोड्या केसींनी आमकां एड्यूट केल्लो आसा आनी थोडे केसीन आमी अपील केल्ले आसा की आमी भितर त्या केसीन आमचें इनवॉल्वमेंट ना म्हणून, जाल्यार ते पेंडींग आसा, तेजे जो स्टेटस आसा पळय तो पेंडींग आसा सद्या। पूण आमकां खात्री आसा की हे जे 30 जे सरकारान काडला परते भायरूच पडटले, जाल्यार आमी वावरता गोंयांक लागून। आमी कोणाचो मर्डर करूं ना, आमी कोणाक इन्स्टिगेट करूं ना, कित्याक आयज आमचेर हें लायलां की आमी कम्युनल हार्मनी हें करता, नाजाल्यार लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करता। आजून मेरेन आमचे इतले रॅलीज जाले, इतले कॉर्नर मिटिंग्स जाले आनी इतली स्पीचीस जाली, पूण आजून एक पासून वायलन्स आमच्या कडल्यान रिपोर्ट जावंक ना खंयच्या पुलीस स्टेशनान रजिस्टर जालें। सो हेचो मिनींग इतलोच की आमी जेन्ना उलयता नाजाल्यार आमी जेन्ना लोकांक स्पीच दिता नाजाल्यार सांगतात केन्नाय खंयच्या गांवांत तेन्ना खंयसरूच वायलन्स जायना, आमी केन्नाच लॉ हातीन घेयना। जाल्यार हे फेक चार्जीस परते CMच्या सांगण्या वयल्यान हे सगळें जाल्लें आसा, कित्याक CM आयज सारको भियल्लो आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आनी तेका जर आयज खंयचें ऑपोजिशन आसा फक्त आनी फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच आसा आनी तेका लागून तो ट्राय करता की नॉर्थ गोवान स्पेशली कित्याक की नॉर्थ गोवान तेंची आयज BJPची जी बेज आसली वोट बँक ती हाल्लेली आसा आनी ती रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन येता आनी हे पळोवन CM सामको हाल्लेलो आसा आनी तेका लागून तो असले हे नाका जाल्ली नाटकां तेणी चलयल्ली। आयज CMचें डायरेक्ट नांव घेता म्हणटा की CM हें करता, सो खंयचे बेजीस मेन बेजीस CMचें नांव घेता कित्याक CM होम मिनिस्टर सो SPन हें काडला म्हणजे CMूच इनवॉल्व आसतलो भितर आनी CMच्या सांगण्या शिवाय म्हाका दिसना हे गजाली जातले म्हणून। कित्याक आनी आमकां जेन्ना म्हाजेर केसीस पडटाले तेन्ना आमकां खबर आसली की नेक्स्ट हें येतलेंच म्हणून, कित्याक फालतू केसींनी आमकां 144, 269 आसली सादी पेंडेमिकाची एक्ट लावन तेंच्यांनी आमचेर 200 रुपयाच्या फायनाचे हेतूर तेंच्यान आमकां आतां तडीपार करपाक सोदता। आनी मेन एक केस तेंच्यांनी घातल्या ती म्हटल्यार मेळावली जी हाफ मर्डर केस म्हाजेर लायला। ते टायमार हांव नासलोच त्या जाग्यार आनी तेन्ना आसतना पासून तेंच्यांनी ती केस घातली आनी एक फोंडा केस जी जाल्ली ती राजीव झा म्हणून जो आसलो एक मायग्रंट तेणी घातलेली, ती पासून केस फेक आसा आनी ती सुद्दां आमी ऑलरेडी चॅलेंज करता एक चार्जशीट फायल जाल्या उपरांत। त्याच्या फुडें इतलीच CMक हांव मॅसेज दिवपाक सोदता, तूं असले कितले 30 नोटीस काड नाजाल्यार कितेंय काड, आमची जी क्रांती आसा पळय बंद जावपाची ना, रेव्होल्युशन आय बंद जावपाचें ना आनी 2022 जेन्ना आमचो सरकार येतलो तेन्ना लिस्ट ऑफ 30 ऑलरेडी आमी काडलेली आसा। ती कोण 30 जातले कितें जातलें ते इलेक्शन जाल्या उपरांत जेन्ना आमचो सरकार जातलो पळय तेन्नाच आमी तुमकां कळयतले। म्हणून तूं म्हणटा 2022 तुमचो सरकार येतलो, सो तुमी जी पार्टी तुमची रजिस्टर करपाक तेजे ऑलरेडी आमी काल इलेक्शन कमिशनाक फोन मारलेलो, सो अंडर आमचे प्रोसेस चालू आसा, तेंच्यांनी आमची फायल हातीन घेतलेली आसा। सो ते बेगीनूच जातले, अंडर प्रोसेस आसा आनी बेगीनूच जावन आमी एकदां जाली की आमी तुमकांय अपडेट करतले, लोकांकूय अपडेट करतले। पूण आमचे जे एज अ पॉलिटिकल पार्टी जे आमचें काम करपाक जाय, जे बूथ मॅनेजमेंट करपाक जाय, वोटर्स लिस्ट करपाक जाय, लोकां मेरेन पावपाक जाय, हें चालू जाल्लें आसा। अजून मेरेन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन काम चालू करूंक ना, कित्याक तांकां खबरूच ना तेंचें अस्तित्व कितें तें, तेंचे कॅन्डिडेट कोण, ते कॅन्डिडेट आसतले काय ना, सो कोणेंच काम चालू करूंक ना। आयज जर कोणें काम केलें जाल्यार ते फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साक केलां, पूण कोविडाक लागून कालच्यान आमी आमची जी डोर टू डोर एक्टिविटी आसा ती बंद केल्ली आसा बिकॉज ऑफ कोवीड रिजन। आमकां आमच्या भुरग्यांची सेफ्टी जाय आनी गोंयकारांची सेफ्टी जाय, सो ताका लागून आमी डिसिजन घेतलें।